नमस्कार. आज आमच्या समेस्त गोंयकारांक हांव डॉक्टर मनोज प्रभुदेसाय हाजो एक माय मोगाचो येवकार. आमी नॉर्मली मिडियाचेर येनात, पूण आज आमच्या गोंयचेर एक असो प्रसंग आयिल्लो आसा की आमी मजबूर जाल्यात की हांगा येवन हो व्हिडिओ काडपाक, तुमच्या संवाद मिडिया माध्यमांतल्यान एक अवेरनस हाडपाक. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की आमचे जे परशुराम देव आसात तांची जयंती निमतान कांय साधू म्हणल्यार जाता ते गोंयांत आयिल्ले आनी कोणे तरी एक असो डेरिगेटरी कमेंट केलो स्टेजीचेर. आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर आसात, तांची आमचे क्रिस्तांव भाव आसात, समेस्त गोंयभर तांची ती फेथ ते बाळगितात. तशेंच आमी बींग फ्रॉम अ जेजुईट स्कूल, आमकां आमचे फादर प्रिंसिपल जे आसात ते आमकां खंय फंक्शनाक म्हणून गेस्ट म्हणून आपयतात, नाल्यार आमी तांची चर्ची फेस्टिवल आसल्यार आमी वतात, ते गणेश चतुर्थी आमच्या हांगा येतात. सो कोण तरी येवन हांगा डेरिगेटरी कमेंट पास करता. थंय आमची कम्युनल पीस आनी जो हार्मोनी आसा ताचे खातीर गोंय वेल नोन आसा आनी आमी सुशेगाद गोंयकार म्हणटा एक पिसफूल एटमॉस्फियर रावतात, ते खंय नाल्यार खंय डिस्टर्ब जाल्ले आसा टू द एक्सटेंट की आमची न्हीदवेडेर जाल्ले आहा लिटरली. सो तेच बरोबर आमची जे लास्ट टायम शिवाजी महाराजाचे बद्दल कोणी तरी उलयल्लो तेन्ना आमी कुंकळे चिफ्टन मेमोरियला वचून ताचो भर सभेन घोर निशेध केल्लो. तसोच ह्या टायमार बी आमी हो जो ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा कॉलिंग सेंट फ्रांसीस झेवियर द वर्ड टेररिस्ट, वी स्ट्रॉंगली कंडेम इट. ही कुड हॅव यूज अ बेटर वर्ड जर ताका जर कितें ताजे अगेन्स्ट म्हणजे ताजी कितें कंप्लेन आशिल्ली ना दुसरी कितें. आमी केन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियरा हातीन केन्ना वेपन केन्ना पळयलें ना, ताणें बी आमी कोणें मारिल्लें आयकलें ना. इनफॅक्ट ही वॉज तेन्ना पोर्चुगीज एट्रॉसिटीज जाताले तेन्ना तो ते पिसफुल्ली ते सॉर्ट आउट करपाक ट्राय करतालो. ते पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेटरांक तो सॉर्ट आउट करतालो आनी ते मिशनरींक ताची चॅरिटी जो मिशनरी आशिल्ली ती खंय नाल्यार खंय भंग जाताली म्हणून तो लोकां मेसेज लोकांक तो सांबाळून घेतालो. हे आमची नॉलेजी प्रमाणे आनी आमच्या स्क्रिप्चरां वाचला ताचे प्रमाणे बींग इन अ जेजुईट स्कूल म्हगे फादर प्रिंसिपल जिमी जो आसा तो म्हगे क्लासमेट जावन आसा आनी आमचे टिचरूय आसात, ते कोंकणी टिचर जावं मराठी टिचर जावं, ते आमकां सदां केन्नाच आमकां खंयचे धर्मा विरुद्ध नाल्यार हाजे विरुद्ध उलोवपाक केन्ना आमी आयुश्यान शिकले ना. सो आतां सडनली हे कोण तरी येतात आनी अशें उलयतात ते आमकां टॉलरेट जायना. सो आमी अपेक्षा करतात, सीएम सरान ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे लास्ट 7 वर्सां गोंयची राज्य कशें आमचे राज्य करतात ते बरे भशेन हे समजून घेतले. आनी हे जी विडंबना जी आयिल्ली आसा सद्याक, जे गोंयचे जो प्रसंग आयिल्लो आसा, फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ले अशीच एक सेना आशिल्ली की जी भायले थोडे भायल्यांनी म्हणजे थोड्या गांवांनी मिसक्रियंट एक्टिविटीज करताले, ताजेर ताणें व्हेरी स्ट्रिक्ट बॅन हाडिल्लो. सो तशेंच आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेनूय म्हाका अपेक्षा आहा की ते मातशें स्ट्रॉंग स्टँड घेवन ताजे योग्य ती कायद्यान कारवाई करतले आनी हाजेर स्टँड घेतले. दुसरें म्हणल्यार एक स्मॉल टॉपीक म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी कोण तरी म्हणलें मराठी म्हणटा ती आमची राष्ट्रभास जावपा जाय म्हणून. तांचो जो चलो आसा तो आमचे बरोबर क्रिकेट खेळा खेळटा, आमचे बरोबर फ्लॅग हॉस्टिंगाय बी येता, आमी तांकां खूब मान दितात. पूण ताणें वचून एक विचार करचो की बाबा गोंयची राज्या भितर घराघरांनी लोक खंयची भाशा उलयतात आनी जी मॅक्सिमम भाशा उलयतात ती राज्यभाशा जावपा जाय न्ही. बेश्टेच आयले कितें मायकार उलयल्यान लोकां मदीं डिज हार्मोनी तयार केली आनी मातशी लोक मागीर बेजार जाता. सो लोकांक ते पिसफुली रावपाक जाय जाल्यार ताणें तसो एटमॉस्फियर क्रिएट करचो न्ही. तेच बरोबर आमचे जे सेंट फ्रांसीस झेवियर बद्दल जे उलयल्ले आसात ताजेर आमी घोर निशेध करतात. फाल्यां आमच्या मुखेलमंत्र्याचो बर्थडे आसा, मुखेलमंत्र्याचो जन्मदीस आसा, तेच निमतान आमी ह्या अवसराचेर आमच्या माननीय मुखेलमंत्र्याकूय बर्थडेची वाडदिवसाची शुभेच्छा दितात आनीक तांकां देव बरें करूं म्हणून इन एंटिसिपेटरी मॅनर तांकां बरें आयुश्य मेळचें, आरोग्य मेळचें ही देवा कडेन प्रार्थना करतात आनी मुखेलमंत्र्याक कृपया करून योग्य ती कारवाई करून बेगीनच्या बेगीन कायद्या प्रमाणे एक्शन घेवची ही तांचे कडेन मागतात. देव बरें करूं.